फाटले 9 दीस देवाच्या उतराचेर आटापलोल्या आनी मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या विशयांचेर आमी खोलायेन नियाळ केले. मानेवंत आग्नेलाच्या स्वर्गवासी जाल्ल्या दिसा ह्या विशयाचेर नियाळ करता. आमकां बागेवंतपण जोडूंक मानेवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. देवाच्या भुरग्याची यात्रा म्हणल्यार देवाच्या आनी एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. आमचो भाव मानेवंत आग्नेल आमच्या भावार्थाची यात्रा करूंक सोबार तरेनी आमकां प्रेरणा दिता. मानेवंत आग्नेलाच्या ओप्रूप देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासताना आमी खेरीतपणी तो खरेंच स्वर्गीच्या राज्यांत भक्तांच्या एकतारांत आसा म्हूण पवित्र इगोर्स मातेन दोबाच्यान जाहीर परगोटणी करूंक विनंती करता. आनी मानवंताच्या पावलांनी चलून आमी देवाचे राज बांदूंक पावूंक मागता. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इतेसावा आपल्या इतेसावा पासत मीस भेटयता मारिया लिंडा पेंजीम फॅमिलीक बरी भलायकी आनी आपल्या खासगी इतेसावा पासत मागता फेलिक्स रॉड्रिगीस आनी फॅमिली उकासेम. लग्ना दिसा देवाचे बेसाव मागता मानवेल आनी मीना मिर्सेस. बोली भलायकी मागता डेनिस आनी सिबल पिरेस मांदूर. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता सोलांसगूड नावेली. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मॅकलन आग्नेलो वाज कावेलोसी. सँड्रा आनी एनिलेस ब्रगांजा हांच्या जल्मा दिसा तांकां बरी भलायकी मागता जेम फेर्नांडीस नावेली. सगळीं आमी उबी रावुया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, तुमकां सगल्यांक मानेवंत आग्नेलाचे 90 आनी 100व्या पुण्यतिथीच्या दिसाचे समारंभेक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी सांगातान देवाच्या उतरांचेर नियाळ केला आनी मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताची देख आमचे जिणेक लागू करूंक घेवंक प्रयत्न केला. आयचो विशय आमच्या भाग्यवंतपणाक पावूंक मानेवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. देवाच्या भुरग्यांची यात्रा म्हणल्यार आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता आनी एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. ही यात्रा कशे परी चलोवंक जाय हाचेर आमी नियाळ करीत आयल्या. जेजू जो वाट, सोत आनी जिवीत, आमी सर्गीच्या राजाचे वाटेर चलतना आमचो सांगाती, हें आयज आमी नियाळुया. मानेवंत आग्नेलाच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासतना तो चल्लोली सर्गीच्या राजाची वाट जेजूक आनी एकामेकाक बागा घेवन आमी चलुया. दिनवासनेच्या मनान ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र सभेन मानेवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांत म्हूण परगटूंक खतखत्यान मागुया. आनी चिंतना मनान धरून हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता बापाचे बोगसोणे एकामेकाक मागुया. सांगाता म्हणून हांव पातकी सर्पद्या देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, काकूत कोर. महिमा देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताक संसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोर्पोदेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाता. महिमा देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताक संसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेले, तू संसाराचे पाप काताय. आमची काकूत कोर, तू बापाच्या उजव्या बसता.
आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाकू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाकू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी प्रार्थुया सोरेस्परा आमच्या देवा तूं सगल्या देनाचो रोचणार आनी दोनी तुजे असल्या दुनियाची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुजे भोगतीन आमकां सदां संतोष मेळोवचो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप म्हजे पोरजेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव जेरुजाल्याच्या काळजा कडेन उलोयात आनी तिका उलो करून सांगात तिचे चाकरेचे दीस सोंपले तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें सगळ्या तिच्या कोट्यापणांक सोर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास्त तिणें भोगली एकताळो आड्डोता ओरोण्यांत सोर्वेस्पराक एक वाट तयार करात ओरोण्यांतल्या देवाक एक नीट राजमारोग करून दवरात सगळीं फालखीं बरून येवं दी दोरेक पोरवोत आनी दोंगोर कातरून सकल पडूं दी सगळीं उंच कोडपां सोपाट जमीन जावं दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगरांचें मैदान जावं दी तेन्ना सोर्वेस्पराची मोहिमा परगोट जातली आनी आख्या मनीसकुळाक ती दिसतली कित्याक हीं उतरां सोर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं एकताळो हुकूम दिता परगोट कोर आनी हांवें परतिपाड केलो कितें परगोट करूं आख्खें मनीसकूळ म्हटल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली सोर्वेस्पराचो स्वास ताचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता फूल बावता पूण देवाचें उतर सदांच तोंकता सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच जेरुजाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा व्हडल्या ताळ्यान बोब मार बिरांती विणे बोब मार जुदाच्या नोंगरांक सांग हो पळय तुजो देव पळय सोर्वेस्पोर आपले पोदवेन येता आपलें बोळ सोगलें आपल्या हातान करता जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता ताच्या जोयताची सगळीं चिन्नी ताचे फुड्यांत वेतात मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिनांक चरयता आपल्या हातांनी मेंढरुलांक उखलता तांकां आपले खांकेन मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो साबाप हो पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता सगळीं म्हणुया हो पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता नवें गीत रचून गायात परमेस्पराक वाखाणात शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात परमेस्पराच्या मनाक
गितां गायना घोडात वयर काडात नांव देवाचें पोरगोटात तारोण ताचें साबाब हो पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता पोरवेसवर कितलो व्हरतो मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें बें दवरचें साबाब हो पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रानो गाजोवन सांगात ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट स्वर्ग सगळो आनंद भोगूं उल्हासूं आख्खो संवसार खूब बोरला दर्या सागर आयकून दी ताचो गुणगुण साबाब हो पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकुटूं आनंद बरीत रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं खुशाल बरीत मनसुबी प्रितुमीची सगळी नीत संवसाराची पोरसाची करच्याक सोडटी परमेश्वर होबले येता साबाब हो पळय तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता बागिवोन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप देखून तुमची मोनां सारकी मेकळीं करून आयतीं रावात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जे सोडवणीचें देणें तुमकां मेळटलें ताचेर पूर्ण विस्वास देवात देवाची कालतीं पालोक भुरगीं जायात आनी तुमी सोत वळखो नासल्यात तेन्ना तुमी तुमचे पोंडावण्यो प्रमाणें चलताल्यात तशें आतां करूं नाकात परतेंच सोगले तुमचे चालीन पवित्र जायात कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र अशें पवित्र पुस्तक सांगता हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात ओमको वो तुमको म्हूण पळय नासतना जोण एकल्याच्या कोन्या प्रमाणें जोण एकल्याची नीत कोत्ता ताका तुमी बापा म्हणून उलो मारतात देखून ह्या परदेसांत जियेतना ताची कोरी भोक्ती करून चलात तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पळक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यांत न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं पूण निश्कोलोंक आनी कोतावीन मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या ओमोलीक रोगता वरवीं हाचो उगडास दवरात संवसार रोसच्या आदीं देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलोलो पूण ह्या निमाण्या काळार तुमच्या खातीर ताका पोरगोट केलो ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बावार्थ दवरला खरें म्हणल्यार देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमेक उबारलो देखून तुमी देवाचेर बावार्थ आनी बोरवांसो दवरूंक पावल्यांत देवाचें उतर हें उदकाराक उबी रावया Sorvesporak, soy, soy sorvesporak, soy, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, Jezu tuce mai prostona, tucia papashi ankavor, Jezu punoci von pontu tuju tranam ka jivon kur soy sorvesporak soy soy sorvesporak soy sorvesporak
soy solo explorar, soy solo explorar, soy yo. Sorvespor तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका पोल म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. शिसां भितरले दोग जाण जेरुसलेम थावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगलें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो पूण ताका ओळखूना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें इतलें म्हणसोर ते वेताले ते गांवां लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें पूण तांणी परातून म्हणलें आमचेशी राव सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकांचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर फुलपोतालें न्हय आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाणां आनी तांच्या संगाती एकवटवलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं आनी हांणी सांगलें सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी शिमावाक दिश्टी पडला आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतनाच आपणें ताका वळखलो तें सांगलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणींनो, मानिवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगाता चलोवन भाग्यवंतपण जोडुया. प्रितीच्या भाव भयणींनो, जेन्ना हांव प्रवचन करपा म्हूण हांगा आयलो हांव चिंततालो आमच्या ब्रादराक सांगूंक की हो स्टूल आसो तो फुडें हाडात कित्याक हांव मायकाचेर पावचो ना म्हणून. मागीर हांवें चिंतलें ना हांवूच करतलो कित्याक म्हाका सिरियसली प्रवचन करूंक नाका आसलें. ताका लागून हांवें म्हणलें हें करतना हांवूच आपणाकूच हांसतलो पयलीं आनी मागीर हांसून हांसून देवाचें उतर तुमकां परगट्टलो. आयच्या ह्या परबे दिसा प्रितीच्या भावान जेन्ना आमी नियाळटा आमच्या भाग्यवंतपणाक पावूंक मानिवंत आग्नेलाच्या पावलांनी चलुया. आमच्या भाग्यवंतपणाक पावूंक हें आमकां पयलीं सुवातेर शिकयता की हांवें
आपणाकूच वळखूंक, हांवें आपणाकूच वळखूंक हांव कोण. जेन्ना हांव म्हाकाच वळखता मागीर हांव जाणा ह्या जिविताची वाट चलतना हांवें कितें करूंक जाय, खंय हांव वेता आनी थंय हांव वयता थंय वचूंक हांवें कितें कितें करूंक जाय तें. जेन्ना हांव हांगा येता हांव जाणा हांव पावचो ना म्हणून, हांव कितें करता, स्टूल ओडटा आनी म्हजी हायट वाडयता. हांव म्हाकाच वळखता आनी हांव जाणा म्हाका प्रवचन करूंक जाय. सकयल रावन केलें जाल्यार घोड्या हांव तुमकां दिसचो ना, फकत म्हजी वॉयस तुमकां पावतली आनी तुमकां कोण प्रवचन करता तांकां पळोवंक कशें दिसता. भाग्यवंतपण आमची आयडेंटिटी. हांव आनी तूं जावन आसा भाग्यवंत. प्रूफ कितें? बावतिस्मा दिसा आमी नवे आंगोस घालता, हें आमचें आयडेंटिटी. आनी जे भाशेन आमी संवसारान मागीर फुडें व्हड जायत वता आमी आमकांच सांडटा. ताका लागून आयज आमकां उगडास करूंक आमी भाग्यवंत जावंक वावरूंक जाय. आनी हाचेर नियाळटाना प्रितीच्या भाव भयणो, आमी जेजूची वाट चलता ह्या संवसारान ताचेर आमी नियाळ करुया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया आनी मागीर आमच्या जिविता भितर आमी या. जेजू देवाचो पूत जल्माक येता आनी जल्माक येता तेन्ना ताची वाट एका कुटुंबांत सुरू जाता. सायबीन माय आनी जुजे, आनी सुरवातेकूच तांकां हें सोजमूंक अवघड जाता. पूण सायबीन माय देवाचेर विस्वास दवरता. ती जाणा ही देवाची येवजण म्हणून, जावं म्हजें सवें तुजे येवजणे प्रमाणे. तेच भाशेन जुजेकूय सोजमूंक हें अवघड जाता तेन्ना देव ताका सांगता हें म्हजे येवजणे प्रमाणे. आनी तेन्ना हो ल्हानसो भुरगो देवाचो पूत जल्माक येता तेन्ना तो आपल्याच्या आवय बापायक पळयता, कितले ते मागण्यान आसतात, कितले ते दुसऱ्यांक पावतात, कितले ते देवाक आपल्या देवाचे येवजण आपल्या जिवितांत सोजमूंक प्रयत्न करतात. आनी ती सोजमून आपणाकूच सोजमून ते दुसऱ्यांकूय आदार दितात. सायबीन माय आपल्याचे मौशे भयणीगेर वेता तिका आदार दिवंक. आनी मागीर 30 वर्सां जानवायन वाडोवन जेजू जेन्ना आपणाचे मिसां सुरवात करता आनी तो जाणा आपूण आपणाक खंय वचूंक जाय. बापा सरशी येयला आनी बापा सरशी म्हाका वचोंक जाय, पूण बापान म्हाका एक कार्य दिला. हे म्हजे भाव भयण तांकांय म्हज्या सांगाता स्वर्गींच्या राजांत व्हरोंक जाय. आनी तो आपल्याची वाट सुरू करता. आपल्याच्या शिसांक विचून काडटा जे दुसऱ्या दुसऱ्या कामान बुडलोले आसतात. वयता थंयसर पातकां बक्षिता, बापाची शांती दिता आनी तांकां सांगता स्वर्गींचें राज लागीं पावला, तें तुमचें घर. हांव पयलीं वयता, तुमकां सुवात तयार करता आनी तुमी यात. असो म्हणना की हांव वेता तुमी येवपाची गरज ना, तुमकां हांव एक सुवात तयार करता. आनी जेजूच्या पाटला आदार कसो मानिवंत आग्नेलाच्या जिवितांत अशेंच घडटा. तो जेन्ना जल्माक येता त्याच दिसा ताका बावतिस्म दितात तेजे भलायके खातीर. तेजी भलायकी तितली बरी आसना म्हणून. मागीर भुरगोच आसतना आवय बापूय सोंपता, पूण जे मेरेन तो आपल्याच्या आवय सांगाता आसता आपल्या आवय लागीं शिकता. कशे भाशेन गांवच्या भुरग्यांक एकठांय करून दोतोन शिकयता.
देवाचे रस्तो तांकां दाखयता आनी मानवन पाद आग्नेल तेच भाशेन तो व्हड जाता देवाचे भोगतेन आपल्याच्या आवय बापाय कडेन आवय कडेन तो शिकता आपणाचें काम कितें देवाचें मिसांव कितें आनी देवाच्या मोगान तो बोधता आनी मागीर पिलारचो मिशनार कसो होच मोग ह्याच भाग्यवंतपणाक पावोंक तो आपणाचेच भितर वाडटा जेजूक अणभवता आनी जेजूक दिवंक मिशनाराच्या गांवांत तो वेता सगल्याक सांगाता घेवन सांगोक की आमी सगळीं स्वर्गीच्या राज्यांत वचूंक जाय तें आमचें घर दॅट इज द आयडेंटिटी आमी सगळीं भाग्यवंत बावतिजमा वरवीं आमी नितळ जाता पूण फुडें फुडें आमकां सोयत्यान दिपकायता आनी आमी सांडटा दर घडी आमी आमकां उगडास करूंक गरज की हांव सांडलां हांव जावन आसा भाग्यवंत पोत्तून म्हजी आयडेंटिटी म्हाका घेवंक जाय जाल्यार म्हाकाच हांवें बसून नियाळ करूंक जाय खंय हांव सांडलां आनी हें नियाळ करूंक जाय जाल्यार पितीच्या भावेंनो पाद आग्नेल एकूच म्हणटा द वन हू फुलफिल्स हीज ड्युटी इज ऑन द वे टू हेवन आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपूण केल्यार पुरो आमी भाग्यवंतपण जोडटल्या आनी एकलोच न्हय दुसऱ्यांकूय सगल्यांक आमचे सांगाता आमी घेवन वचोंक जाय सांगाता दॅट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सुरवात प्रितीच्या भावेनो कुटुंबांत जाता तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुज्या कुटुंबांत म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हज्या कुटुंबांत हांव कशें फुडें वता काय ओ सांबाळटा काय एक गो बायल कशी मागण्यान आमी वेळ सारता काय जायते अवघड आमच्या जिवितांत येतल्यो सगळे भशेन सोयतान आमकां दिपकायतलो आमच्या भुरग्याक हेतून आमी काम करूंक जाय हें करूंक जाय तें करूंक जाय तांचे खातीर फुडार करूंक जाय तितूनच हांव बुडलो आसा आनी तें करतना जायते जाणांक वाटेर हांव त्रासान घालता म्हज्या शेजाऱ्याकूय गो आनी बायल कशें आमी उलोवन मागण्यान देव आमचे सांगाता आसा ह्या कोश्टान ह्या दुखान जेन्ना आमकां सोजमाना कितें जाता तें तेन्ना देव आमचे सांगाता आसा तें आमी अणभवता काय आयच्या शिव वर्तमानान आमावस ते वाट चलतना ते घुसपल्यात पूण ते सोजमनात की जेजू तांचे बरोबर वाट चलता म्हणून जेन्ना आमी सांडटा आमी घुसपता देव आमचे सांगाता आसा आमी ताका अणभवूंक विसरता कित्याक वी वॉन्ट टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स इन आवर वे हांव म्हाकाच व्हडलो सोजमता म्हाका कितें सोजमता त्या भाशेन हांव म्हजे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक सोदतां जेलसी कित्याक म्हजो शेजारी वयर सोडटा कित्याक म्हज्या कामांत तो वयर सोडटा हांव कित्याक सरोना आनी कितें करूंक जाय हें करूंक जाय तें करूंक ना पयली जबाबदारी गो आनी बायल कशी मागण्यान म्हज्या भुरग्यां पासत मागोंक कुटुंबा पासत मागोंक देवा मुखार सगळे प्रॉब्लम धरून खुशालकायेन शांतीकाय म्हज्या जिवितांत कित्याक ना खुशालकाय म्हज्या जिवितांत कित्याक ना ही संवसाराची वाट सांगाता चलपाक लागून दादल्याक आनी बायल्याक देव एक करता आनी जेन्ना काजाराचे सक्रमेंतान आमी एक जाल्या देवाचे येवजण आमी मानून घेतला जाल्यार शांती आनी खुशालकाय आमकां कित्याक ना कित्याक आमी एकामेकाक सोजमनात कित्याक आमी सांगाता मागणे करिना कित्याक ह्यो सगळे दुयेंसां आमकां भितर सरल्यात नियाळ करात आयज कित्याक हांव म्हजें भाग्यवंतपण इबडायलां ओगडायलां आनी तेन्ना प्रितीच्या भावेनो आमची भुरगीं आमकां पळोवन शिकतले कशें आमी कन्फ्यूज जाता घुसपता तेन्ना देवाचो आदार घेवंक जाय एकामेका लागीं उलोवंक जाय
आमी त्रासान आसतना देखून दुसऱ्यांचे बरें चिंतूंक जाय हे आमचे लागीं ते शिकतले आनी तेय शिकतले की आमी कितले वावर करूंक जाय पोत्तून आमचें भाग्यवंतपण जोडोंक एकल्याचें जायना ताका लागून एकामेकाची सांगाताची आमकां गरज यो रिस्पॉन्सिबिलिटी मागीर भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी दाखोवंक जाय ओ वेळ तुजो शिकपाचो ओ वेळ तुजो मोबायल यूज करपाचो ओ वेळ भायर वचून खेळपाचो जेन्ना तूं दुसरे वांगडा सांगाता खेळटाय तुजे वरवीं ताणें देवाचो मोग अनुभवंक जाय भायर वचून खेळोंक जाय हो वेळ ट्युशनाक वचपाचो बरे भाशेन हांव जाणा ह्या दिसांनी अवघड आमच्या भुरग्यांक सांबाळपाक ते आर एट एनादर लेवल पूण तांकां सजमोवंक तांकां हें भाग्यवंतपण जोडून दिवंक त्या रस्त्यार आमी तांकां तो रस्तो आमी तांकां दाखोवन दिवंक जाय जाल्यार देवाची आमकां गरज जाणटी आसात तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें ह्या वेळार तुमचो अनुभव तुमच्या भुरग्यांक नातरांक वाटोवंक तांचे पासत मागोवंक आनी आमी भुरगीं आसा ती ह्या जाणट्याक रेस्पेक्ट दिवंक तांचे चडशी विचारूंक कितें करूंक जाय कशें करूंक जाय आनी हे भाशेन सगळीं सांगाता मेळोवन आमी भाग्यवंतपण जोडूंक जाय तो प्रितीच्या बाबीन थोड्या प्लेसीन भायर देशांत आपणाचेच घरांत भितर सरूंक एक कार्ड आसता सेन्सर तेतून सेन्सर अशें दवरलें जाल्यारूच देर ओपन जाता सपोज तेतून कार्ड सांडयलें जाल्यार तुज्याच घरांत भितर सरूंक तुका जायना तर हें भाग्यवंतपण आसा तें आमचें ते भाशेन कार्ड भाग्यवंतपण आमी जोडून घेवंक ना जाल्यार आमचेच घरांत आमी भितर सरूंक आमकां मेळचें ना तर मान्योन पाद आग्नाल्याची देख घेवन जेजूचो आदार मागून ह्या मिसाच्या बलिदानान खतखेतान मागुया आमकां आमी सजमन घेवन आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या घरांत जाणटी आसात तांचे पासत आमचे पासत आमच्या शेजाऱ्यां पासत आमी खंय वावर करतात ते सगल्या पासत सगळे आमी सांगाता एकामेकाक सांगात दिवन एकामेकाक सजमोन आमचे भाग्यवंतपण जोडोवंक मान्यवंत आग्नेलाक फुडें घालून ह्या मिसा बलिदानांत एकामेका पासत मागुया सगळीं आमी उबी रावया आनी थोडेशे मागणी आमी बापाक उबारुया आमच्या पाप सायबा बिस्पा यादनिकां आनी सोर पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया आपले पोरचेक तांणी सोर्गीचें राज मेळून घेतली क्रिस्ती तत्वां शिकोवंक आनी बागिवनपणाची वाट दवरूंक उत्तेजन दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे पोरमोणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राज कोर्नीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायांत पिडेक लागून व कसलेय गरजेक सांपडून कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. तांच्या गरजे आकांताच्या वेळार देवाचो सांगात ती अणभवून आपल्या कश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां देवाची कृपा आनी पेकोवणी मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे गोंयचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचो आनी मागण्याचो फळ कसो मान्यवंत आग्नेलाक पवित्र सभेन बेगीनूच भागिवंत म्हूण पोरगोटूंक आमी मागतना ताची प्रेरणा घेवन आमची पवित्र सभा भागिवंतपणान वाडूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मान्यवंत आग्नेलाची मोजत मागतल्या ताच्या भक्तांक तेच परी हो 10 दिसांचो समारंभ घडून हाडूंक भारी वावुरतल्या सगळ्या व्हॉलंटियर्स, पुलीस आनी हेर सरकारी ऑफिशियल्स आनी तशेंच पिलार संस्थेच्या बऱ्या देखणाऱ्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक देवान उटोम उपट बेसांवांनी भरूंक म्हूण तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोसोर्गींच्या बापा तुका आमी दिन वाचता मान्यवंत आग्नेलाच्या देण्या पासत तूं दोनया ह्या वेळार तुजेरूच विस्वास करून हे थोडेशे मागणी आमी तुज्या हातान घातल्या. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावान आनी भयणीनो,
मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्पदार देव बापाक मान तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, व्हडा मोगान आमकां मरणांतली आनी सोर वाटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतली तुवें आमकां निवारलें देखून तुका दिन वासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता. आनी तें तूं कोणवालायेन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. परताय उबारता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदार आनी सासनाचे देवा, सोरकाल आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोर्गींच्या जेरुजाल्याक पावलोल्या आमच्या भावा भयणाचो सासना गासता वाकाणीचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्याचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सोबेचो. आमी तुजी असोक्त वाटसूर भुरगीं भारताच्या उजवाडान चलोवन वेता ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावोंक शेकी फुडें सोदता धावी आनी सोमेज तुज्या दुता भोगता सांगाती आतांचता निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Dolbarazo sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेंच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हजी रोगताची काल्स, नव्यान आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनोची वोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोत जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचो पोती झुजे बागयोन तरुण दुतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सगळे आमी जेजून शिकवलेले प्रार्थना म्हणूया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोदी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पळय सोबेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजी कशी प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेरोले. आमकां शांती, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù yo tuyo, bawa boinik betung yo, karzan tamsharavut yo, jivit tamche bodung yo, godai tuji
जेजू यो तू यो बाबा भयणीक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मोगाळ जेजू यो तू यो बाबा भयणीक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मनांत तिराय बाबार्ता खुशयो गोठाय विस्वासान काळजांत पेटोया जेवणां देवा पेल्याच्या मोगान मनांत तिराय बावार्ता खुशयो गोठाय विस्वासान काळजांत पेटोया जेवणां देवा पेल्याच्या मोगान मोगाळ जेजू यो तू यो बाबा भयणीक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो सगळे आमी दोळे धांपून थोड्यो घडयो जेजू सांगता आमी सारुया जेजून कितले बरेपणान देण्यांनी आमकां बोल्ल्यांत ताका वाखाणुया दिन वाचुया आर्गां दिवया उबी रावया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला ह्या संस्कारलेलो जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पोसना वरवीं आमच्या खालजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बसूया सगळ्यांक तुमकां एक खुशाल बरीत आनी आनंद बरीत मानेवंत आग्नेलाचो पुण्यतिथीचो दीस आमी आवंडयता सदांच तुमचेर देवा कडल्यान मानेवंत आग्नेलान आशिर्वाद मागून धाडूंक आनी सगळ्या तुमच्या गरजांनी तो पावूं म्हूण आमची खुतखुतीत मागणी तुमचे खातीर कांय कळोवण्यो मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फाव जातात ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय जायतीं सोयमावर्ती अजापां जातात तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें एक्सरे आनी एअर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टलेशन ऑफिसान येवचें तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला जावं माटवाचो कोर्स जावं फुलांचो जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्टांच्या शिकपांत तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमची मागणी मानेवंत आग्नेला उदेशी मेळ्ळो एक उपकार वाचता डॉमिनिक रॉड्रिक्स होनावर तावन बरयता तो हांगा आयिल्लो आसा ऑगस्टाचे 21 हांव दोतोराक मेळूंक गेलो कित्याक
म्हजे पांय आनी फाटीचो कोंडो म्हाका खूब दुखतालो. जेन्ना हांव दोतोराक मेवलो ताणें सांगलें MRI करची पडटली म्हूण. हांवें दोतोराच्या सांगण्या प्रमाणे ही MRI केली. उपरांत गमून आयलें म्हज्या कोमराचे मुणे झल्ल्यात म्हूण आनी नर्व्स जी आसात ती दाबतालीं. हें आयकून आनी ताणें दोतोरांनी सांगलें असल्या परिस्थितींत 10 लोकां मदें फकत 3 बरीं जावंक शकतात. दोतोरान सांगलें म्हाका आतां ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव निराशी जालो, कित्याक म्हाका ऑपरेशन करूंक नाका आसलें. हांव भियेतालो ऑपरेशनाक आनी म्हजे लागीं इतले पयशेय नासले ऑपरेशनाक दिवंक. ह्या आकांताच्या वेळार हांवें मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें म्हाका ऑपरेशन करिनासतना बरो कर म्हूण. मानेवंत आग्नेलान म्हजें खालती मागणें आयकलें आनी म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेळ्ळी. हांवें हो उपकार परगट करतलो म्हूण सांगलें. त्याच बरोबर म्हाका होनावरसून काल गोंयांत येवन पिलार निमण्या नोवेनांत मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक एक संदी मेवली. मानेवंत आग्नेलाक हांव चड दिनवाशी आनी मागता बेगीनूच मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर म्हूण. प्रिच्या भाविनानो, असले आनी सोबार उपकार मागूंक घोडेक आमी ह्या दोंगरार आयल्या. आमचेच पासत न्हय पूण आमच्या शेजाऱ्याक वा आमच्या फॅमिलीला कोणाकल्या वांगड्याक हॉस्पिटलांनी वळवळटात आमी जाणव, आमचे फ्रेंड ती आमी ह्या वेळार तांची इंतेसांवां पाद आग्नेलाच्या मजतीन देवाक आमी उबारुया. सगळीं आमी उबी रावन उपकार मेळूंक हे मागणें आमी म्हणुया. स्क्रिनीचेर दोनी बाजूनी हे मागणें तुमकां दिश्टी पडटलें. तर आमच्या काळजाच्या खोलायेंतल्यान ही सगळी मागणी देवाच्या दारार आमी एके भाशेन मारुया. मानेवंत आग्नेलाच्या नांवान सगळीं बरोबर व्हडल्या आवाजान. सोर पोदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखतांव आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक चलस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेलाक एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतां आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुदबरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमची गरज सांगात. एक खुणा कोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवंत आग्नेलात बागीवंताचो मान मेळूंक मागणें करुया. सगळीं मोठ्या आवाजान ओगणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोट नेवदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासत. ह्या मिसा उपरांत पिडेवंतांचेर मागणें हांगासरूच जातलें आनी आसा थंयसरूच रावात. थंयसरूच आमी तुमचेर पवित्र उदक सांडटले. आतां निमण्या आशिर्वादाक तुमच्यो तकल्यो बागायात. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरपदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबा व्हड काकृत तुजी आनी योगोणीत पदवी दया
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी थोड्यो घडयो जेजू आमच्या काळजांत कुमिन्यांत आयिल्लो आसा ताचेर आमी परत लक्ष मारून ताका आमी आमंत्रण दिवया आमच्या गायल्ल्या कुडींत मनांत आत्म्या दिवंक. ल्हान मोठ्यो पिडा आमचेर आयिल्ल्यो आसात. डायबिटीज, हाय ब्लड प्रेशर, कॅन्सर, आर्थरायटीस, सोरायसीस. जायतीं भुरगीं तुमी हांगासर घेवन आयल्यान तांकां जल्माच्यो पिडा आसात. तांकां ADHD, डावन सिंड्रोम, हायपर एक्टिविटी, सेन्सरी डिफेक्ट्स, आयकूंक येना म्हूण उलोवंक जायना, जिबेचे रूच ना, परत परत दुयेंत पडटात, काळजाक बुराक आसात म्हूण डॉक्टरान सांगलां, ते बरोवन येवंक जाय. शिकोंक मन लागना जायत्या भुरग्यांचे मोबायलाचेरूच आसतात. तांकां गमना कशें मोबायला भायर सरचें आनी आपल्या शिकपाचेर नदर मारचें. मन गायल्लें आसा, कूड गायल्ली आसा, आत्मो गायल्लो आसा. गाडेपणाक लागून जायते जाणांक सैतानाच्या ताब्यांत आसात. डेलिव्हरन्साची गरज, सैतानाच्या बंधनांतली मेकळी जावंक गरज. शिराप सोडल्यात त्या शिरापांतली भायर सरूंक गरज. ह्या तरेतरेची पेकोवणी आमकां जण एकल्याक दी म्हूण पावती आनी आमची कूड पिडे मेकळी कर म्हूण. जायतीं जाण अंथरुणार आसात, सोयराणा भायर आसात, कोमांत आसात. ब्रेन स्ट्रोक जाला, ब्रेन हॅमरेज जाल्या, मन चलना, एक्सिडंटाक सांपडल्यान दिम्यो दुखतात, दिम्यांनी चलूंक जायना. दोतोरांनी नी रिप्लेसमेंट म्हूण सांगलां. एक आमचो पाद्री लिवर ताचें 80% काबार जाला. नवें लिवर घालची गरज आसा, ताका पेकोवणी मागुया. किडनी स्टोन्स, किडनी डायलिसीस, कितलींशींच जाणां कोश्टवतात, परत परत डायलिसीस करूंक हॉस्पिटलांनी वचचें पडटा. मानेवत आग्नेलाच्या मुजतीन आमी हें मागणें करुया. सगळ्या ह्या दुयेंत पिडेक सांपडलेल्या पासत जायतीं जाणटीं कोश्टवतात जाणटेपणाक लागून. तांकां उडास उरना, डिमेन्शिया जाल्या, असक्त जाल्यान चलूंक जायना, रूच ना जेवणाची, दोतोरागेर वचूंक फुरसत ना, कोण वतलो म्हूण कोण ना. मोगाच्या भाव भयणानो, दोग कुड्डे उजवाड सोदतात. जेजूक पळोवन दिसना खरें, पूण मोठ्यान बॉम्ब मारतात. जेजू पयलो तांची तपासणी करता आनी खरेंच तांच्या काळजांत भावार्थ आसा म्हूण कळटोच आपलो हात लावन पेकोवणी तांकां दिता. आनी मानेभोत आग्नेला वरवीं देवाक उलो मारूंक आमी सगळीं आयल्या. पयलो आमचो भावार्थ मजबूत कर म्हूण बापा लागीं विनंती करुया. हेंच मनान धरून देवाचें उतर आमी आतां आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थंयसरलो जेजू फुडें वेतना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बॉब मारीत आयले, दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. आनी तो घरा पावतोच तो कुड्डे ताचे सरशीं आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां भावार्थ आसा? तांणी म्हणलें, ओय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गमचें न्हय, पूण वचून त्या आख्ख्या प्रांतांत तांचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जेजू जेन्ना वाटेन चलून वेतालो तें आयकना फुडें हे दोग कुड्डे जेजू फाटल्यान बॉब मारीत धांवले, आमची काकलूत कोर दोनिया, दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर. हेंच तांचें मागणें आसलें. जेजू चलत वेता आनी होच आमचो वेळ, होच भांगाराचो सोयग म्हूण ते मानतात आनी वेळ करिनासतना जेजू फाटल्यान वेतात. प्रितीच्या भाव भयणानो, घोडेक हो आयज मानेवंत आग्नेलाचो पुण्यातिचो दीस. जेन्ना आमी ह्या आल्तारा मुखार आसा, जेजूक आमी शेवला. घोडेक होच भांगाराचो सोयग
आमी व्हडल्या ताळ्यान जेजूक उलो मारून ताका आमकां पेकोणी दी म्हूण मागुया. वर्सां वर्सां आमी कोश्टवतात, दांडो कोंकें घेवन आमी भोंवता, घोडेक आमची मोत सारकी चलना, घोडेक आमी परत परत दुयेंत पडटा, परत परत आमची डायबिटीज चडटा, प्रेशर चडटा, घुंवड येता, पडटा, कोण आसना घरांत. ही सगळीं दुयेंसां भांगाराचो सोयेग जेजू आमकां ह्याच वेळार पेकोणी दिवंक शकता आनी सोदता. जेजू आमचो भावार्थ कोसाक लायता. खरेंच कुड्ड्यांचो भावार्थ मजबूत आसलो देखून जेजून तांच्या दोळ्यांक हात लायलो. आमचो भावार्थ मजबूत आसल्यारूच जेजू आमकां हात लायतलो. काळोख तांचो गेलो, ताचे जिणेर उजवाड फांकलो. आमच्याय जिणेर, आमच्या घराब्याचेर, कुटुंबाचेर, भुरग्यां बाळांचेर जेजूचो उजवाड फांकू, आमकां पूर्ण पेकोवणी मेळूं, आमची भलायकी आमकां परत मेळूं. जीं आंतरुणार आसात ती पासून उठून तांकां नवे कुडीचे सांदे, नवी कूड, ओमळीक रक्तान पेकोवणी दिलेली कूड तांकां फावो जावंक हे वेळार आमी जेजू लागीं मागुया. जेजून आतांच आमचे कानार आपले उतर सादयलां. आमचो जबाब आमी ताका दिवंक फावो आनी हो जबाब दिवया म्हणून सर्वेस्पोर आमकां पावतलो, सर्वेस्पोर आमकां बुजवण दितलो. व्हडल्या ताळ्यान म्हणुया, सर्वेस्पोर आमकां पावतलो, सर्वेस्पोर आमकां बुजवण दितलो. गरिबांचे आनी अशक्तांचे गरजेक पावता तो मनीस खरेंच भागी. ताच्या आकांताच्या दिसा सर्वेस्पोर ताका पावतलो. जबाब सर्वेस्पोर आमकां पावतलो, सर्वेस्पोर आमकां बुजवण दितलो. सर्वेस्पोर ताका सांबाळटलो, लांब आवक ताका दितलो, देसान ताचें सूख वाडयतलो, दुस्मानाच्या आदीन ताका सोडचो ना. जबाब सर्वेस्पोर आमकां पावतलो, आंतरुणार पडून वळवळ्यार तो ताका बुजवण दितलो, पिडेंतलो काडून ताका भलायकी दितलो. जबाब सर्वेस्पोर आमकां पावतलो, सर्वेस्पोर आमकां बुजवण दितलो. हांवें अशें मागणें केलें, म्हजी दया कर सर्वेस्परा, हांवें तुजेर पातक केलां, म्हाका बरो कर. जबाब सर्वेस्परा आमकां पावतलो, सर्वेस्पोर आमकां बुजवण दितलो. आशिर्वादाचें मागणें. मोगळा जेजू, तूं सगल्यांक बरें करीत आनी सगल्यांची पिडा शिडा काडीत गेलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ह्या तुज्या पिडेवंत तशेंच अडचणेक, दुखी कोंतीक, प्रश्नांत आसलेल्या भाव भयणीचेर आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर, जाणट्यांचेर, अशक्तांचेर, निराशी जाल्ल्यांचेर, आपलो जीव घेवंक सोदतेल्यांचेर तुजो मोगाचो आशिर्वाद घाल. तांकां कुडी आत्म्याची गोठाय दी, आत्म्याचें थीरपण दी, तांच्या दुखी कोतींनी सोंसणीकाय दी. ह्या तुज्या पिडेवंत कोश्टवतल्या भाव भयणांक तुज्या उजव्या हातान उठोय आनी दैवीक बळान थीर कोर. तुज्या मोगाचें वखद लावन तांचे सगळे गाये मनाचे, कुडीचे आत्म्याचे पिडा पेकोय. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी तुजे उपकार मेळून ती तुजी वाखाणणी करूं. तूं जज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पददार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.